Speaker sir, the state government is aware about the proposed projected expansion plan of the Goa International Airport at Dabolim for the period of next 10 years from the financial year 24-25, wherein they proposed to acquire the approximate 8.3 acres of the land from the Indian Navy for the enhancement of the terminal building and related airside infrastructure. The Dabolim Airport has been performing to its optimum capacity and has 57% share in Goa's air traffic currently. The government of Goa has been lending its continued support to the Dabolim Airport by facilitating the development of the ancillary infrastructure such as the provision of the grade separator in the recent past and to reduce the traffic congestion in the vicinity of the new terminal building. The project consisting of the two flyovers of the NH-17B, the one towards the Verna side 710 meters and the other towards the Vasco side 579 meters. The total length of the two flyovers is approximately 1,289 meters at a cost of rupees 38 crores 52 lakh 16,550. The grade separators have been facilitated the smooth passenger movement towards the terminal building. The government has also acquired the land for the setting up of the Airport Authority of India staff colony and CISF barracks. The Manohar International Airport at Mopa has been conceived in an establishment and after due feasibility study and conducted through the expert agencies with International Civil Aviation Organization regarding the sustainability of both the airports in the state of Goa. Thus, despite of this competition from the newly constructed international airport at the Mopa and the Dabolim airport has been performing well. The passenger traffic of the Dabolim airport vis-a-vis the Mopa international airport at the same passenger and the aircraft movement from the January 2024 to the May 2024 at the Goa International Airport at the Dabolim. It is the January passenger domestic and international flights has already given chart dilaven. Passenger at an aircraft movement from the January 24 to the Mopa or Doni Chartui Dilia. Total domestic passenger for the Dabolim Airport and the Manohar International Airport, it is a 47,34,524 passenger. Total international passenger for the Dabolim Airport and Manohar International Airport is an 2,38,315. The statistics indicates that Dabolim Airport shall be the continue to operate smoothly and it significantly in Goa's economy will remain inactive since the number of tourists visiting the Goa is increasing day by day. Both the airports in Goa shall sustain without any hindrance. Since the entire Goa state is an international tourist hub and there is a tremendous potential for the growth of tourism in the entire state, including the utility of both the airport in Goa. As there will be always be the limit for the expansion of even the Manohar International Airport. Hence, the significance of the Dabolim Airport cannot be underdetermined and it shall always be very needful facilities for the development of the tourism in the state of Goa. The government of Goa is committed to provide all the required facilitations for the expansion of Goa International Airport at the Dabolim to ensure continuity, viability and sustainability of the Dabolim Airport along with that of the Manohar International Airport. Speaker sir, Speaker sir, I scanned through your answer that you gave and I will be very, very specific and you have to be very specific while replying, Honorable Chief Minister. Speaker sir, we have to look at the serious practical issues in the interest of the stakeholders in tourism, hospitality. Sodach, Mukhel Mantri Pod Muntalo, Biupa Goroz Nam. Huina Hui Aj, Jao data share Kotolo. This is pure data. This will show that Dabolim will be a ghost airport. Speaker sir, here two airport padhai in close vicinity. Solpak. Basically, two airports Solpak tuka 24 million per annum traffic zai. Currently, it is about close to 10 to 11 million in both, if you look at North Goa, Mopache and Dabolim. Because if we do not deliberate into measures samozam kelnan, measures ache magi rehta hai mukar. We will not be able, and we are left only at the market forces. Today, we are at the market forces. Because Goa Chamber of Commerce of GCCI je padhya, Emi Pradhan Mantri Burele in 2024, expressing their apprehension about the potential closure of Dabolim Airport.
Speaker sir, zoritor चोयल्यार ट्रेंड zoritor चोयल्यार स्पाइस जेट ओट्रा फ्लाइट आहल्यो त्यो 3 जाल्यो, गो एअर फ्लाइट पण आहल्यो लँड जाताले दाबोलीम 16 ते 0 जाले, इंडिगो जे ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट आहले ते शिफ्ट जाले, कतार एअरवेज स्पीकर सर दे हैव सीज्ड देयर ऑपरेशंस, ओमाने एरोफ्लोट TUI चार्टो जे चार्टर्स आहे they have decided to shift to Mopa. Uzbekistan Air and Emirates, they are in talks with GMR. Air Arabia is the 6th airline to move its base out of Mopa. Fly 91 is scheduled to start later this year at Mopa. And that's because what efforts, because coming from the industry, I feel, and right from the start, it was my appeal to the Chief Minister, कितको आम सांबाळपाक शकताय ओ गेली. Because Akasa has got a lot of additions. They are expanding in a big way. Air India is merging with Vistara. I believe they are both tied up. You have to look at that concept. Because ये दोन्ही एअरपोर्ट जोरीतोर ऑटोमॅटिकली सेफ जावपा नाही आणि ते तुझे हातांत ना केंद्राचे हातांत नाही. हांव कितें तें तुका सांगता. Because presently UDF ERA पडे हा, they decide on the user development fee. You said you would write to them. जे दाबोलीम हा is 1,791 for 25-26 and Mopage of user development fee is 840 rupees. Number 2, Airport Authority of India has raised the parking fees at Dabolim by 40%. Ami 2 वर्षां जाली उलयताय. Still they have raised. If you are not going to relocate, I believe chain reaction जाता. It's like a chain reaction. All of these things basically, Speaker sir, will lead to the closure of Dabolim. It is now or never. I believe that the Chief Minister basically should tell us very clearly. When I say clearly, Speaker sir, आज जो उत्तर तुई माग दिला in your reply, and it is surprising. I have प्रश्न Speaker sir मागलोलो 2A with regards to details of international flights currently operating from Dabolim, shifted from Dabolim to Mopa. A flight पड़े. उत्तर ते क्वेश्चन तुमगे कट केले. उत्तरू दिल्ला माका. आज जेना उत्तर दिल्यार you see there seems to be a drop in the international passengers. If you look, what was 45,000 in January has come down to 29,000 at Dabolim. What was 252 in January has come to 198, the number of flights. So Speaker sir, ये माका दिसता this user development fee and parking fees. Now so long we have been talking. Have you written to aeronautical services, the authority, have you written to bring down that fees? Speaker sir, this government is responsible for safeguarding our economy, especially with regards to shifting of the airlines. And GMR, you all gave them a revenue sharing holiday dili from May 2024 to December. Why special treatment to GMR? Why attention is not given to Dabolim of shifting? Char tungele amdar hai from Mormugaon constituency. Now, to the point, this is a reply that is been given by the BJP central government to Captain Viriato Fernandes in the parliament. And this reply clearly states that this government is lying. I'll tell you why. Speaker sir, the question was, question number 581. The details of the measures taken by government to ensure flight operation from Dabolim Airport continues and to encourage the flight operators to operate from Dabolim. Or ek part allo. D, whether there is any procedure, rules for airline companies to report to the government, Ministry of Civil Aviation about shifting of operations from one airport to another. And if so, details thereof. I will read to the reply. And this reply is shocking. That means Dabolim is a ghost airport. If the reply, CND Ekubara Dila, with repeal of Air Corporation Act in March 1994, the Indian aviation has been totally deregulated. Airlines are free to induct capacity with any aircraft type, free to select whatever markets and network they wish to service and operate subject to the compliance of Route Dispersal Guideline, RDGs, issued by the government and the approval of the schedule by DGCA, Director General of Civil Aviation. Airlines can do whatever they go
wherever they want. तुम पड सांगताय आमकां एटली 2 वर्सां आम सांगतालें. You have to get into some marketing strategy. Give them so that they come here. First of all, it's expensive. Tickets are expensive. Now they can choose. You can't stop them, nor can the central government stop them as per this line. That means Dabolim is a ghost airport. Ami poile tuka sanglele ki it is not possible. Unless you get to this is a very, very serious issue. Because Dabolim basically today is on the ventilator. And this government has put it in the ICU. The pulse rate is slowly ticking, but it is dying. When I say dying, it's because it's a death without dignity. It's because we know it's dying. We are shouting here, but we are doing absolutely nothing, and we will allow it to die. But because what are the steps? What are the steps? Can you do it? Is it possible? Because as per the reply, it is not possible. What will you do? You can. Kon etle tinga? तुगे आन्सरा मत तूं एक्सपांड करीत आहा सगळे एक्सपांड कोताय अरे फ्लायटूय नाही जाल्यार मागीर कितें एक्सपांड कोताय थिंगा वॉट इज द रिजन दिस इज बिकॉज Dabolim has to stay operational. You need of passengers and hospitality industry in South Goa. You need to shift it and ICU padha bring it back into the operation theatre. You're a medical professional. Bring it to the operation theatre. Conduct the required operation. And because the question is, will you do it? Can you do it? Is what you need to answer. Very specific, because I'm answering as per reply. Central government, as of now, looks like doesn't have the powers. Will you amend this act? How will this happen? Is something that Dr. Pramod Sawant needs to answer. Thank you, Speaker. Next. Speaker sir, उत्तर जें दिलां मंत्र्यान मुखेलमंत्र्यान तातूंत मुखेलमंत्री म्हणटा की दाबोली एअरपोर्ट has been performing to its optimum capacity and has 57% share in Goa's air traffic. Speaker sir, 57% the share aha, where is the fear and anxiety? There is no fear and anxiety. If it is having 57% share. Speaker sir, I will show you the figures of MOPA submitted to their lenders. They are saying that in the financial year 24, domestic share is 50%, international share is 80%. In 25, 50%, 90%. In 26, 55%, 90%. In 27, 60%, 95%. In 28, 60%, 95%. हे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचे जे फिगर्स दिल्या ते प्रमाणे सरकारान आमकां उत्तर पोस्टपोन करून पसून फट मारल्या 57% जर शेअर दाबोलीचो आहा जाल्यार आमी आनी आपूस कित्याक जाल्या हांगा स्पीकर सर आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगले खंयच्यो ह्यो फ्लायटी गेल्यो त्यो सगळे ऑल द फ्लायट्स फ्रॉम गोवा टू मेनलँड युरोप वीच इन्क्लूड्स कतार एर अरेबिया एरोफ्लॉत ह्यो खंयच्यान तुका कनेक्शन मेळ्यो ह्यो सगळ्यो बंद जाल्ल्यो आहा मोपा टार्गेट करता 95% ऑफ आवर इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल दिस इज ऑन देअर माननीय सदस्य मागीर कंप्लीट करूया आमी नाही 5 मिनटां दी 5-10 मिनटां दी जावचें ना न्ही आतां मातशें ताका फ्रेश आसतना घालया नाल्यार मागीर तें जेवून थंड जातलें 2.5 पर्यंत स्थगीत करूया सुशेगाद जातलें आतां हें सुशेगादूच आमी डिस्कस करताले द फ्युचर ऑफ दाबोली आमी हें कॉलिंग एटेंशन मूव कित्याक केलां कित्याक आमकां दिसता की दॅट देर इज फियर एंड एंग्जायटी अबाउट द फ्युचर ऑफ दाबोली स्पीकर सर माननीय ऑपोजिशन लिडरान युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा ती कशी ग्रॅज्युअली वाडोवन दाबोली कशी एक कॉन्स्पिरसी केल्या फॉर एअरलायन्स टू शिफ्ट फ्रॉम दाबोली टू मोपा हें ताणें आपल्या भाशणान उलोवन दाखयलां आनी स्पीकर सर गेले सेशनान हाजेर आमी खूब उलयल्ले बेसिकली अबाउट युजर डेव्हलपमेंट फी ही कशी वाडोवन वायबिलिटी दाबोलीची कमी जाता स्पीकर सर जी रिप्लाय मुखेलमंत्र्यान दिल्या तातूंत तो म्हणटा की दाबोलीक 57% शेअर आसा गोंयचे एअर ट्रॅफिकाचो करंटली पूण फॅक्ट स्पीकर सर हो 57% जर आशिल्लो जाल्यार आमकां हांगा फियर एंड एंग्जायटी आसपाची न्ही हें एक जालें स्पीकर सर दुसरें म्हणल्यार जी फिगरां दिल्या दाबोली वर्सीस मोपा
खंयची फिगरां ही आतां जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील आनी मे 2024 आतां फॉर एग्जाम्पल स्पीकर सर जानेवारीन 5,65,277 पॅसेंजर 3,474 फ्लायट्सान गेले म्हळ्यार एक फ्लायटीक 162 पॅसेंजर पडले. हेच स्पीकर सर जानेवारीन मोपान 4,24,925 1,498 फ्लायटीन गेले म्हळ्यार कितें जालें ह्या फ्लायटीन 383 पॅसेंजर जाले. CM हे मातशें तूं पळय आं कित्याक अशें तर पळयल्यार अशें दिसता की सेम डॉमेस्टीक फ्लायट तेच हांवें चॅक केल्लें तें तूं म्हणटालो तशें ते कितें जालां थोड्यो ज्यो फ्लायट्स आहा पळय न्ही वीच कॅरीज द 232 पॅसेंजर्स थोड्यो फ्लायट्स 186 पॅसेंजर कॅरी करता म्हणून तो नंबर जो आहा पळय न्ही तो वॅरीज जाल्ला. आकासा बीन 189 अशें आहा. इट वॅरीज. स्पीकर सर डॉमेस्टीक फ्लायट जानेवारी मोपा 383 फेब्रुवारी 318 मार्च 305 एप्रील 293 मे 308 म्हळ्यार 250ची फ्लायट जी आहा पळय ती थोडे उबे वतात दिसता ताजेर बसीन बी उबे वता पळय तशें उबे गेले दिसता. स्पीकर सर ही फिगरां आर एज टू गूड टू बी ट्रू म्हळ्यार कितें ही सारकें दीस एपियर टू बी फॅब्रिकेटेड टू शो दॅट ऑल इज वेल इन दाबोली की दाबोली सगळें बरें आहा फियर एंग्जायटी कसलीच आसपाची गरज ना हें दाखोवपा खातीर ही फिगरां केल्या अशी आमकां दिसता. स्पीकर सर आतां फियर एंड एंग्जायटी कोणाक आहा फक्त आमी साश्टींतले ओ सावथ गोंयच्या MLAंक न्ही. फियर एंड एंग्जायटी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साक आसा जे गोवा चेंबर कॉमर्स कितें म्हणटा 20% डिक्लायन इन पॅसेंजर फुटफॉल ड्यू टू रिलोकेशन ऑफ इंटरनॅशनल एअरलायन्स टू मोपा फ्रॉम दाबोली. आनी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणटा नॉर्मली सरकार कितें सांगता ती पूर्व दिशा अशें मानपी लोक आनी ते बावडे धंद्यान आहात आनी ते करचेच पडटा. खंयचोय सरकार आयलो ते सरकारा बरोबर बरे रावतात ते पूण तांणी हांगा एक स्टँड घेतलो स्पीकर सर आनी तांणी मागलें की फर्दर एअरलायन रिलोकेशन म्हणटा जे हॉल्ट जावची. स्पीकर सर आमचो टुरिजम मंत्री बाब रोहन खंवटो हो सदांच सांगतालो केन्नाय जर विचारलें अरे दाबोली एअरपोर्ट खंवसता जाल्यार तो म्हणटालो ना थोडे लोक आहा वेस्टेड इंट्रस्ट जे क्रिएट करता नॉर्थ वर्सीस सावथ लॉबी हें सदांच तो म्हणपी ताका पसून फियर जालो. ताणें स्पीकर सर म्हणलें आय एम एक्सप्रेसिंग कन्सर्न एंड आय वील स्पीक टू द चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदीन जो सदांच सांगतालो कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून मुखेलमंत्री कांय भिवपाची गरज ना म्हणचे पयलीं मोविन म्हणूंक लागिल्लो तो म्हणपाक लागलो आय एम टेकिंग अ डेलिगेशन टू प्रायम मिनिस्टर म्हणून. म्हळ्यार स्पीकर सर फियर एंड एंग्जायटी इज जेन्युइन आनी अवर फियर इज बेस्ड ऑन फॅक्ट. स्पीकर सर GMR म्हणटा जे मोपा चलयता आनी 2008 एक शमशाबाद एअरपोर्ट म्हणटा तो हैदराबादाक मोपा घेतलो ते भशेन तांणी घेतलो चलोवपाक आनी तो एअरपोर्ट जेन्ना स्टार्ट जालो 23 मार्च 2008 धपक्याक बेगमपेट म्हणून एअरपोर्ट जंय 3,000 कोटी रुपया गव्हर्मेंटान मोडिल्ले हो बेगमपेट एअरपोर्ट बंद पडलो. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान आपल्या रिप्लायान आमकां सांगलां की फ्लाय ओवर ग्रेड सेपरेटर 38 करोडाचें एक फिगर दिला. हांव म्हणना की ताजे तितलेच मोडल्या म्हणून हाजे परस चडूय मोडल्या तांणी एअरपोर्ट इम्प्रूव करपाकूय मोडल्या पूण हांगा हांव फिगर कितें दाखयता तुमकां 3,000 कोटी रुपया 3,000 कोटी रुपया मोडून पुचून तो बेगमपेट एअरपोर्ट बंद पडलोच. आनी 19 मे 2015 हो बेगमपेट एअरपोर्ट तांणी एअर फोर्साक दिलो हैदराबादान. ही कंपनी तीच कंपनी स्पीकर सर आनी हिस्ट्री हांगा रिपीट जावची ना कित्या वयल्यान हो आमचो फियर आहा. स्पीकर सर आतां कितें जाल्लें आहा पळय लँडींग जातना कितें तरी प्रॉब्लेम जर जालो जाल्यार हे दाबोली पसून वचनात हे डायरेक्ट तुका बेंगलोर नाल्यार मुंबय व्हरता कित्याक दाबोली स्टाफ पसून ना तांचो. एकूच मिनट हेचेरूच सांगता स्पीकर सर दिसता ताचो टॅक्निकली एअर प्रेशर कितें आसता पळय न्ही आय एम नॉट गोईंग इन द टॅक्निकल वर्ड ताका खबर आसतलें इट इज होल ओवर द स्टेट तो सेम आशिल्लो म्हणून तेंच्यांनी दाबोली न्ही वतना बेंगलोर गेले. ना आतां that particular दॅट इज डिफरंट. थोडे एक टॅक्निकल सांगला ते हांव डिस्प्यूट करना. ना हांव ते डिस्प्यूट करना
स्पीकर सर प्रॉब्लेम कितें जाला तांचो ग्राउंड स्टाफ पसून थंय ना ते एअरलायनीचो ग्राउंड स्टाफ थंय ना तांकां कितें म्हणटा ते आमचे भाव भयणी हांगा आहा खंय आहा बेंगलोर आहा नाल्यार मुंबय आहा पूण दाबोली कोण ना आनी दाबोली ते येवपाकूय सोदना इतले दाबोलीचेर उदक सोडलां आमचो बाब सुदीन ढवळीकाराक खबर आहा उदक सोडप म्हणल्यार कितें ते भशेन दाबोळीचेर उदक सोडिल्लें आहा स्पीकर सर आतां इश्यू येता मोपाचो मोपाक तुमी सामको म्हळ्यार इतलो मातयला की तुमी ताका रेव्हेन्यू शेअर वेवर दितात तुमी WRD प्रोजेक्ट्स करतात 100 कोटीचे कित्याक म्हळ्यार तांकां उदक तान लागल्या मोपाक ती तान भागोवपा खातीर 100 कोटी रुपया WRD मोडटा सो स्पीकर सर एक इंग्लीश भाशेन ककू बर्ड म्हणून आसता ककू बर्ड म्हणून तो कितें करता तो दुसऱ्याचे घोटेरान वचून आपली तांतयां घालता आनी दुसरो जो पक्षी आहा ताची जी आवय बशिल्ली आसता तांतयां हें करपाक टू हॅच दोज एग्स खूब जाण उलोवपाचें आसा म्हणजे कितें उलोवपाचें म्हणल्यार तुमकां एनालॉजी लागतले म्हाजो प्रश्न काय ना काणकोण एकूच मिनीट प्रश्न म्हाजो काय ना तो तुमचे ठरया हय आमी थळया म्हाका एकूच मिनीट तें काणकोणा हो चड इफेक्ट जाता दाबोली एअरपोर्ट बंद जावप तो स्पीकर सर हें जे तांती घालता पळय तो ककू बर्ड कितें करता ताजे तांती आनी ते दुसऱ्या पक्षाचे तांती एक घोटेरान खरें जाता एडजस्ट जाता पूण तो करना तशें तो दुसरें तांती काडून धुकलून वडयता आनी फोडटा सो तो चान्स रिस्क घेना ऑफ कंपिटिशनूच काबार करतात तें GMR करूंक लागलां स्पीकर सर हाजे खातीर मुखेलमंत्र्या कडेन हांव मागतां की एक ड्युअल एअरपोर्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणटा तांणी फुडें हाडचो स्पीकर सर ना जाल्यार ताजो जो कमिटमेंट ताणें उतरान दिला की आय एम कमिटेड टू एन्श्युअर कंटिन्युइटी वायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दाबोली एअरपोर्ट अलॉंग विथ मोपा हें जावंकूच शकना हाव विल यू डू इट तुज्या हातान कितें आहा दाबोलीचो एअरपोर्ट काय तुजो न्ही देंवतना आमकां सांगता तो डिफेन्स एअरपोर्ट म्हणून तुज्या हातान कंटिन्युइटी सस्टेनेबिलिटी वायबिलिटी हें कांयच गोंयच्या सरकारच्या हातान ना म्हणून तो मोवीन म्हणटा प्रायम मिनिस्टराक मेळपा या म्हणून सो स्पीकर सर हांव आतां हें अश्युरन्स जे मुखेलमंत्र्यान दिलां हें आतां वर्बेटीम हांवें घेतलां हें रिप्लाय आमकां दिल्ली आहा हाजे फुडें नेक्स्ट सेशनाक जर आनी कितें घुसपलें कित्याक तें दिसान दिसान कमी जायत आहा दर जालें जाल्यार आय वील टेक ऑनरेबल कुर्तोरी MLA हू इज द चेअरमॅन ऑफ द एश्युरन्स कमिटी टू टास्क कित्याक तो ताजें काम करूंक जाय इट इज हीज जॉब टू सी दॅट एश्युरन्सीस गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आर ऑनर्ड स्पीकर सर आतां आमकां रिप्लायान अशें दिलां की सिवील एविएशन पॉलिसी इज अंडर प्रोसेस म्हणून अशें म्हाका रिप्लायान दिल्लें आहा सो एक इंग्लिशीन सेयींग आहा स्पीकर सर इफ यू फेल टू प्लॅन यू आर प्लॅनिंग टू फेल सो सिवील एविएशन सगळें थारून आतां पॉलिसी करता हाजो अर्थ हांव इतलोच सारांश काडटां दॅट यू आर फेलिंग टू प्लॅन मिन्स यू आर प्लॅनिंग टू फेल आनी दाबोली इज फेलिंग थँक्यू स्पीकर सर येस श्री कालू अच्छा हांव फक्त एक अर्दो रावच्या विशय सोंपयतलो म्हळ्यार तुमी कितले उलोवपाचें पांच मिनटां भितर खबर करता स्पीकर सर जे कॉलिंग अटेंशन आहा आमी सगळ्यांनी मूव केला आनी दिस वॉज डिस्कस ड्युरींग द लास्ट सेशन स्पीकर सर हें एक सारकें म्हत्वाचें चडशें कितें जालां हावजांक हें पार्टिशन जावपाक जालां नॉर्थ वर्सीस सावथ इनफॅक्ट इट वॉज देर आमगेले सावथ गोवा वॉज अगेन्स्ट मोपा वी आर नॉट अगेन्स्ट मोपा आतां बांदपालो सरकारान बांदलो सगळें बरें आहा बट वी आर कन्सर्न अबाउट सावथ दाबोलीन जे आहा वी आर व्हेरी मच कन्सर्न स्पीकर सर तो बिकॉज एज अ मच बिफोर बिकमिंग MLA आय एम अ hotelier, आय एम इनटू टुरिझम बिझनस आनी इट इज नॉट ओनली जे फ्लायट ओर दाबोलीचें इट आख्खें जे लोकल आमगे सावथ गोवाचें बिझनस आहा सगल्या लोकांचें लोकल्साचें हें म्हत्वाचें आहा स्पीकर सर लास्ट जेन्ना उलयता आसतना हांव उलयल्लो विजा ऑन अरायवल म्हणटाय त्यो आतां लास्ट एअर अजूर म्हणटा तेका एक ते दे वॉन्ट टू कम हियर हांव तुका लास्ट टायम केल्लें सरकारान लास्ट टायम चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलें आपण चोयत म्हूण बट कांय जालें ना एअर अजूर हाय म्हणटा ते येवपाक वताय आय एम टॉकिंग अबाउट राशन जे चार्टर्स आहाय ते बिकॉज आय डील विथ दीस राशन चार्टर्स स्पीकर सर तांकां ग्रुप लँडींग आहलें परमीट आहलें इट वॉज स्टॉप इन 2014 ग्रुप लँडिंगाक तेवूय तुमी करपाक न्हय विजा ऑन अरायवल ही फॅसिलिटी कित्याक दिना सरकारू म्हाका दिसता सरकारान हेजेर सारको बारीकसाणेन विचार करपा जायो ही विजा ऑन अरायवल कित्याक दिना काय म्हूण स्पीकर सर एलोपीन्स no it's not that for rations 48 hours you all take a cut off period between 48 hours you have a cut off period and within 48 hours once all the documents are there you process and give them
It will boost tourism. Russians, they want to come to Goa, but we don't have this facility. Speaker sir, parking fees, Magusta, Janna charter, because I was holding the crew members. Ek party tengile Russian, you have flight at early morning. The next day morning they leave. Because of your parking fees, they should take the flight somewhere else and then get it back. So yo hosto, yo to masakor, Speaker sir. आता तू इन्फ्रास्ट्रक्चर केलो बाय जायते तुवें आन्सर दिला इतले रोड केले आनी सगळें केलें समज इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केला आनी थिंग फ्लायटूय येना जाल्यार जातलें कितें तूं हें फ्लायट तुवें म्हाका लास्ट टायम म्हणलें वेन आमगेलें एरोफ्लोट वॉज सपोज टू लीव वेन आय हॅड बॉट इट इन द हावस दॅट एरोफ्लोट इज लिवींग बिकॉज आय हॅड गॉट इन्फॉर्मेशन यू सेड नो इट वोंट गो इट वेंट टू मोपा कतर रेल्वेज गेले आतां एर अरेबिया गेले हांव म्हाका सुद्दां दाबोली हांव फातोरपींचो दाबोली म्हाका सुद्दां हांव 100 पुसा तरी फ्लायट मिस जाला म्हाका दाबोलीच आनी हाका मोपा दीस म्हाका एक दीस पयलीं वचून रावूंक पडटलें हें बंद पड जाल्यार एक दीस रातीको पयलीं वचून रावता थिंगा स्पिकर सर हे आमकां सावताक आनी स्पिकर सर तुका काणकोणकारांक आमकां त्रास तूं स्पिकर यू शूड टेल युअर चीफ मिनिस्टर बंद जावपा जातलो बंद आमगे एलोपीन सांगलें टू बी अ गोस्ट एअरपोर्ट सी वी आर मच कन्सर्न फ्लायट जाले आमगे लोकां गेले डेली जाले आमगेले रिक्षावाले आमगेले टॅक्सीवाले भाव पायलट जावं हे सगळे धंदेकार आमकां सावथ गोवा हॉटेल काबार जातले बारीक ओल्ड स्टार हॉटेलान ते आय डोंट नो हाव दे वील सर्वायव बट पीपल लायक अस हू आर डिपेंडंट बारीक आय वील ऑल सफर स्पिकर सर म्हाका सदां चीफ मिनिस्टर आम राजकारण कोना हिंगा वी डोंट वॉन्ट टू बट आमगे जेन्ना मेंबर ऑफ पार्लिमेंटान सांगलां दॅट इज नॉट इन युअर कंट्रोल सो प्लीज सी यू गेट वी आर देर 40 आमदार तुजे बार रावताय हिंगकोड्यान तुजे बार येता हाल्या हांव पळय म्हाका हाल्या येता खूंय दिल्ली जाल्यार दिल्ली या बाकी कडेन येयला ना तेन्ना येयला आतां येता आतां आपयल्या येता तूं सांग म्हाका हाल्या येता मातशें कोर हो मातशें दो तेन्ना येयला रे आतां येता आतां येवपा रेडी हांव एअरपोर्ट सांबाळपा येता नो प्रॉब्लम ना थिंग येना Speaker sir, I stand by with regards to the calling attention. Speaker sir, आमी उलयता हाय but in the entire process सगळ्यांगेली चर्चा एकू आहा की what are we doing in order to attract the airline operators. म्हाका सुद्दां स्पेसिफिकली आज सीएमान आन्सर दिवपाचो हें उलोवन इतली टायम जालो गेले ते सेशनाकूय सांगलोलें आतांय सांगलां what is your plan for the next 90 days? What is your plan to call all the airlines, existing operators of the airlines at Dabolim, also whomever you would want to operate, Mopa je ne konilai, thanks sogle airlines operators, apoin ek meeting ke paas hai, muna demanda uloillo. Are you going to do that? If yes, can you do that in the next 90 days? Second thing is, do you think everyone says discount dipazo? Do you think हे डिस्काउंट दिवपाक तांकां लँडिंग आनी पार्किंग फीज तुय मान्य जाता की हें करूं जाय म्हणून तांकां अट्रॅक्ट करपाक येस ओर नो डू यू थिंक सबसिडायज्ड फ्यूल कॉस्ट तांकां दिवपा जाय टू अट्रॅक्ट दीज ऑपरेटर्स येस ओर नो प्रायोरिटी स्लॉट एलोकेशन तांकां दिवपा जाय तुका दिसता येस ओर नो 4 वस्तू सांगले एअरलायन सगळे ऑपरेटरां आपोवन एक मिटींग घेवपाक आनी तांकां विचारपाक तांकां जरी तर दोनी कडेन ऑपरेट करूं जाय जाल्यार तांकां कितें जाय हें तूं कोतलो या करपा ना दुसरें will you give them discounted landing parking fees tu kai disota en kurchesh mun ani tu subsidize fuel dipa disota ani priority slot allocation tu teng dipa sodita ani हे करून तू ऑपरेटरां अट्रॅक्ट करपा सोदिता ताकी ते दोनी एअरपोर्ट दोनी कडेन आमी मेंटेन जावपाक थँक्यू स्पीकर येस नेक्स्ट विरेश बोरकर हें स्पिकर सर आमी कॉलिंग एटेंशन दाबोली एअरपोर्टाचेर हाडलें आनी आमचो ऑनरेबल युरी आलेमा आमदार आसा ऑपोजिशन लिडर आसा हेणें चडशें एक्सप्लेन केल्लें आसा पण मेन सांगपाक सोदता कारण आयज जसो रिप्लाय दिला तितून 57% शेअर जो आसा तो गोंयचो ट्रॅफीक शेअर आसा तो दाबोलीम एअरपोर्ट हें करता म्हूण सांगता स्पिकर सर हांगा अशें दिसून येता की बेश्टी मॅन्युपुलेटेड हे आमकां रिप्लाय दिल्लो असो स्पिकर सर कारण हांव सानंद्रे मतदारसंघान आमचे आयज कितलेशे जे लोक आसा ते भायर आसा आनी आमचे कितलेशे लोक येता वयता आनी ते एवरी टायम सांगता की जे इंटरनॅशनल फ्लायट आसा ते आतां दाबोलीम मेळना आतां चडशे सगळ्यांक मोपा वयचें पडटा आनी हो जो तुमचो रिप्लाय आसा स्पिकर सर जी जानेवारीन 252 फ्लायट्स आसले आनी आतां मेयान 198 फ्लायट्स जाले हेजेर क्लियर कट इंडिकेशन आसा की हे फुडें आनीक देंवतले आनी इतले देंवतले की फुडें मागीर फ्लायट्स पासून ज्यो इंटरनॅशनल आसा ती टोटली डायवर्टेड टू मोपा एअरपोर्ट जातले
स्पीकर सर खंय ना खंय आयज आमी रियलायज जावपाक जाय की आमी जेन्ना ऑपरेशन दवरता ती दोनूय वाटेन दवरपाक जाय आनी आमकां स्पीकर सर सामकें लागीं म्हणटा ते जावं ते सावथाक जावं आमकां तिसवाडीक बसून सामकें लागीं म्हणटा ते दाबोलीम एअरपोर्ट आनी दाबोलीम एअरपोर्ट आमी रोखडेच पावता आतां मोपा वयता नाल्यार आमकां खूब डिस्टन्स लागता एक ऑलमोस्ट 45 किलोमिटर्स लागता हांगा आमकां विथीन 30 किलोमिटर्स डिस्टन्सा भितर 25-30 किलोमिटर भितर पावता स्पीकर सर आतां एक खंय ना खंय आमकां क्लेरिफिकेशन जाय सीएमा कडल्यान की बाबा दाबोलीम एअरपोर्टाचें कितें जातलें कित्याक जो एलक्यू रिप्लाय फ्रॉम सेंटराच्यान येयल्लो आसा तितून स्पीकर सर अशें इंडिकेट जाता की दाबोलीम एअरपोर्ट हो गोस्ट एअरपोर्ट जातलो आनी चड स्पीकर सर प्रेशर पडला तो म्हणजे इंटरनॅशनल फ्लायट्सांचेर कित्याक सद्याक फक्त डॉमेस्टिकाकूच उरतलो काय कितें हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा सो म्हाका तरी दिसता की बाकीचे कलिग्सांनी उरल्या फक्त आमकां रिप्लाय जाय की इंटरनॅशनल ज्यो फ्लायट्स आयज डायवर्ट जाल्ल्यो आसा त्यो परत हाडपाक कितें करतलो सरकार काय त्यो अश्योच जातल्यो आनी आमचो जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा हो असो मीन्स गोस्ट एअरपोर्ट म्हणून फूल फ्लायट डिक्लेअर जातलो कित्याक आमचे स्पीकर सर म्हाका पासून कंटिन्युअसली फोन मारता फ्लायटी आसना म्हणून अशें फोन मारता की फ्लायटी येत ना कितें तरी करा कितें तरी उलया म्हणटा सीएमा कडेन उलया म्हणटा सो स्पीकर सर खंय ना खंय आमी जेन्ना पळयता दोनूय वाटेनची जी इकॉनॉमी आसा सावथाची जावं नॉर्थाची ही आमी इकॉनॉमी पळोवपाक जाय आनी ती पळोवन म्हाका दिसता दोनूय कडेन आतां इंटरनॅशनल फ्लायट्स ज्यो आसा त्यो दोनूय कडेन ऑपरेट जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता आतां सीएमान क्लॅरिफिकेशन हेजी दिवपाक जाय स्पीकर थँक्यू येस नेक्स्ट श्री निलेश काब्राल स्पीकर सर म्हाका दिसता सगळ्यांनी जे मांडला हे म्हत्वाचो इशू जो दाबोली एअरपोर्टार चालू उरपाक दाबोली एअरपोर्ट चालू उरपाक जाय पॅसेंजराचे हांवें पयलें ते विजयन बाबान मांडलें पूण हांवें तेजी आनी एक डीप स्टडी केली म्हाका दिसता ते मोपा जे पॅसेंजर घातले ते फ्लायट्स म्हणल्यार तेणें 1498/2 केले जाल्यार सारकें जाता म्हणजे इट बिकम्स इक्वल एज मोपा एन ऑल बट इशू तो ना इशू स्पीकर सर की दाबोली चालू उरपाक जाय आनी दाबोली चालू उरपा खातीर म्हाका सजेशनां वेंजीन दिल्या बाकीच्या आमदारांनी दिल्या तितून हांव चड एड करनासतना हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल सीएमाक आपणाच्या हातीन कितें आसा तें पयलें करचें आनी सेंटरा कडेन वचून तेंच्या हातीन कितें आहा तें दुसरें करचें पूण एक खंय तरी जशें जे आज पॅसेंजर फ्लायट्स येवपाक जाय जाल्यार ताका इनिशिएटीव करपाक कित्याक आज एअरलायन जे आसा खूब बंद पडलेले आहा चालू जाता बंद पडटा कारण दे आर व्हेरी डायसी सिट्युएशन डायसी म्हणल्यार सारकें कट टू कट काम करता आनी तांकां जर खंय फायदो जाता सो दे वील ट्राय टू ब्रिंग इन सो म्हाका दिसता आमच्या हातीन पयलीं स्वतेर जे स्पेशली फॉर दाबोली सगळ्याक करपाची गरज ना आमचे फ्युअल एअरलायन फ्युअल तेजो जर वॅट कमी केलो जाल्यार ताका आमकां एक करूंक शकता दुसरें जे हें आसा की UDF ते सेंटरा कडेन उलोवपाक जाय तिसरे अशे खुबश्यो गोश्टी आमी करूंक शकता विजा ऑन अरायवल जशें सांगलां बाकीच्या कंट्रीनी आमी विजा आतां रशियाक विजा ऑन अरायवल ना म्हणजे ही विजा इट इज लायक टायम कन्ज्युमिंग बट विजा ऑन अरायवल केल्यो स्पेशली दाबोली एअरपोर्टाक जाल्यार करूंक शकता म्हजे इतलेच रिक्वेस्ट आसा सीएमा कडेन की तेणें आपणाची गूड ऑफीस यूज करून दाबोली चालू उरपाक जाय हो मुद्दो जर आज हे जे रेजोल्युशन आहा एक गव्हर्मेंट रेजोल्युशन कन्वर्ट करून हे आख्ख्या 40 आमदाराक हो एअरपोर्ट उरपाक जाय आनी तेजे खातीर स्टेट सरकारान करचें आनी सेंट्रलान कितें जाय तें करचें असो रेजोल्युशन कन्वर्ट टू गव्हर्मेंट रेजोल्युशन करून अशें हांव रिक्वेस्ट करता स्पीकर थँक्यू सीएम कितें रिप्लाय दिला बरीच म्हाका खूब जाण बेश्टेच टायम वतलो एक ॲड करता स्पीकर सर जे एक बारीकशे आय वूड लायक टू टेल दी ऑनरेबल चीफ सांगला तू विषय केलो न्ही सेम रे जे काय गेले ते विषय तुझे दवरले न्ही तुवें हांव एक इम्पॉर्टंट सारकी इम्पॉर्टंट इशू एक मिनिटान स्पीकर सर माझो टर्न हा जे एक मायकल बाब एक मिनिटान सांगता सी बेसिकली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द इशू लुक्स लायक जे हँडलर आहा द हँडलर इन बेसिकली इन मोपा ही इज Celebi presence. Celebi is something which handles 58,000 flights. They handle 5,40,000 tons of cargo. They have 7,800 employees. This company padya Celebi. They basically handle all the Mopa airport. Others because they were handling Mumbai International Airport, Delhi Airport, cargo terminal in Delhi. They had started with 3. Mukhyamantri Bab, they were handling 3. Today they are handling Delhi, Cochin, Bangalore, Hyderabad, Mopa and Ahmedabad and Chennai.
This company is a multinational company. This company has its headquarters in Turkey, in Istanbul. They are very aggressive because they are operating in Turkey, Frankfurt, Hungary, India, Delhi, Tanzania, and they are also operating in Mopa. So you are looking at the way with so many flights, 58,000 flights connecting, we are playing with fire. So basically my request to you, Speaker Sir, is that this is a company that is 1958, one of the most successful companies in the aviation industry. Handling cargo. Na, just to tell you, this particular thing, how you need to understand that this is a very, very aggressive company. This will make sure that Dabolim goes through, should not exist because they are aggressive. Yes. Speaker Sir, when we speak up on this issue, we need to speak on Goa. We as Goans. आणि जेन्ना आमी नॉर्थाचे रावता आमी सावथाचे चिंतपाची गरज आहा कित्याक फायनली सावथाचे लोक डिपेंडंट आहा ते एअरपोर्टाचेर दाबोलीम. आतां स्पीकर सर एकूच नोंदणी काडून दिवंक सोदता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे. फर्स्ट इंटरनॅशनल फ्लायट जे मूव जालें हें सरकाराचें आसलें, दॅट इज एअर इंडिया, वीच वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. म्हणजे हिथ्रो वचपी फ्लायट जे गोवा टू हिथ्रो आसलें ते फर्स्ट मूव जालें आनी तेजे उपरांत ओमान जालें, कटार जालें, विस्तारा इंटरनॅशनल जे वयता तें गेलें आनी इंडिगो. म्हणजे आतां स्लोली आनीक एक फ्लायट ह्या म्हयन्यान खंय वचपाचें आहा, म्हणजे एअर अरेबिया तें वचपाचें आहा. स्पीकर सर ना गॅटवीक. स्पीकर सर हांव कित्याक म्हणटा, जो तर सरकाराचेच फ्लायट थिंगासून मूव जाता आनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर वयता, हे म्हाका दिसता खंय तरी आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आहा. आणि just to correct him, opposition leader, बसून घ्या. Alex Lawrence, as per DGCA, Alex Government Lawrence, of India doesn't have control over any airlines. That is the reply. They don't have. स्पीकर सर हांव इतलेंच म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट, बोथ एअरपोर्ट्स हॅव टू को एक्झिस्ट. बोथ एअरपोर्ट्स हॅव टू को एक्झिस्ट, देन वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. दाबोलीम एअरपोर्ट उरप आनी फंक्शनल उरप हें अत्यंत गरजेचें. म्हाका याद जाता, हांव रिकॉर्डाचेर काडून पळयात, जेन्ना मोपा एअरपोर्ट सँक्शन केल्लो तेन्ना सेंट्रल कॅबिनेटान डिसिजन घेतिल्लें, वन्स मोपा इज कमिशन दाबोलीम शॅल बी क्लोज्ड. हांव मुख्यमंत्री आसतना we took a cabinet decision to request the center to reverse the decision. I led a all-party delegation to Delhi and we forced Delhi government to change the decision at that time, and second decision was taken by the cabinet that Dabolim shall continue as the international airport. आणि म्हाका गॅरंटी आसा की चीफ मिनिस्टर आपले सगळें कितें इन्फ्लुएन्स आहा तें यूज करतलो. अंडर नो सर्कमस्टन्सीस दाबोली शूड बी अलाउड टू क्लोज डावन. दिस इज द कन्सेन्सस ऑफ द हाऊस. सगळ्या हाऊसाक दिसता दाबोली उरपाकच जाय. जें कितें करपाक जाय चीफ मिनिस्टराक सेंटरा कडेन उलोवन कितें करपाक जाय ते स्टेप्स चीफ मिनिस्टर घेतलो अशी म्हाका खात्री आसा. राजी साळकर. स्पीकर सर म्हाका दिसता टायम एंड अगेन ऑनरेबल सीएमानूय हाजेर एश्युरन्स दिला, पूण एक आमदार वास्कोचो आमदार म्हणून म्हाकाय दिसता की आज मॅक्झिमम लोक आमच्या मुरगांव तालुक्यांतले थंय काम करता. तो लगेजवालो आसूं नाल्यार पोर्टर आसूं नाल्यार टॅक्सीवालो आसूं नाल्यार चावालो आसूं, सगळे आसूं. सो आमकां सगळ्यांचे जे सेंटिमेंट आसा ते सीएमान लक्षांत घेवन म्हाका दिसता इफ नीड बी म्हणजे सगळ्यांनी सांगलां की ते एअरलायन्सा कडेन उलोवपाक जाय, वाय दे आर शिफ्टींग, हांगा कितें कमी पडटा काय कितें, नाल्यार हांगा रेट चड पडटा, ते सीएमान ताजेर एक विचार करून म्हणजे एटलिस्ट सावथ गोवाचो तर पूर्ण विचार आसाच, पूण इमिडिएट इफेक्ट ताजो मुरगांव तालुक्याचेर पडटलो. आनी म्हणजे आमी दीस इज आवर एप्रिहेन्शन, दीस इज नॉट दीस थिंग. पूण आमकां सीएम सदांच भिवपाची गरज ना म्हणून अशें सांगतात आनी ते तशेंच आसतलें अशें हांव मागतां. आनी सीएमा कडेन एक विनंती करता, जाता जाल्यार जितले जाता इतले तांचे इन्फ्लुएन्स जशें दिगंबर बाबान सांगलां हाजे कडेन वचून तो उरपाचो करचो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन कॉलिंग अटेंशन. स्पीकर सर, तो आमचो दाबोली एअरपोर्ट आसा हो सगळे आमचे आख्खे गोंयकारांक तसोच आमच्या आख्खे सावथ गोवाच्या लोकांक कन्सर्न आसा. स्पीकर सर, आमकां पूर्ण विश्वास आसा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर जे तेंच्यांनी आमकां उतर दिल्लेले आसा. आनी इवन आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याचे सावथ गोवाच्या कितें दाबोलीम एअरपोर्ट हो केन्नाच बंद जावपाना. आनी आमकां खबर आसा जे उतर सीएमान दिल्लेले आसा
ते उतार ते पाळटले आनी त्याच प्रमाणे जी फ्लायट्स थंयसरली जी शिफ्ट जाता पळय हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा कित्याक आयज आमकां खबर आसा मोपा जंयसर रेट तांकां कमी दिवपाक लागलेले आसा पार्किंगाचे लँडिंगाचे तेज्या लागून फ्लायट थंयसर शिफ्ट जावपाक लागले हेजेरूय दक्कल घेवन म्हाका दिसता जे आमकां करचें पडटलें सेंट्रला कडसून ते करून घेवचें कित्याक आमचो मेन जो बिझनस आसा थंयसर तो आमच्या लोकल्सांचो आसा स्पेशली आमच्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे टॅक्सी ड्रायव्हर थंयसर आसा जे थंयसर सगळे आपलो धंदो करता पोट भरता हे लोकांक सेफगार्ड करपाची गरज आसा फाल्यां थंयसर जर फ्लायट्स कमी जाले जाल्यार हेंकां खंय तरी त्रास जातले बट पूर्ण विश्वास आसा कितें हेजेर दक्कल घेवन आमचो चीफ मिनिस्टर ही जी फ्लायट आसा ती फुडें शिफ्ट जावपाक दिवपाक आमी इलेक्ट जाल्ले तेन्ना फर्स्ट टायम इन 2007 तेन्ना आमी सेफ गोवाचेर इलेक्ट जाल्ले तेन्ना वन ऑफ द इशू वॉज द दाबोली एअरपोर्ट आनी दाबोली एअरपोर्ट आसतना वी फॉट फॉर इट कंटिन्युअसली आज पासून ते क्वेश्चन आहा आनी वॉट वॉज हॅपनिंग नाव वी हॅड प्रिडिक्टेड एट दॅट टायम हें आज पड कितें जाता आमी तेदोच सांगलोलें आयकाव रिपोर्ट सगलें ऑल दीस डिटेल्स हाव फ्लायट्स वूड बी शिफ्टेड हाव एवरीथींग वूड बी डन वी हॅड ब्रॉट इट टू द नोटीस not that it is to be brought now flights would be shifted we had brought Bangalore airport we had brought so many details in detail we had brought everything to the on the house now it is like Vijay says it is we don't plan only and then plan to fail it is no it is a faith accomplished this life from beginning to now so now what we have to do is we have to either save it because it is a central subject, it is no longer a state subject. Airport is coming to the... So I would request the government to see how, means collective effort gain zala, delegation gain zala, kitko save korbate hain. Only that part we should concentrate. Otherwise it is, there is nothing. What we had spoken first to now, same thing is happening. So we want this Daboli airport on under circumstances. Vasco people are there. They are also having a business there. Kortani people are having business. Our people are the essence of Daboli airport. म्हणून कितें गोंया भितर चलो काय ना तुगे नॉर्था जाण तूं नॉर्था म्हणटा दुसरा वास येता सावथा म्हणटा एक बरो एक डिफरंट हें येता एटमॉस्फियर सो नॉर्था म्हणटा मातशें डिफरंट गेला सारको 5 स्टार वास न्ही आमगे मातशें तो 3 स्टार सो एटलिस्ट दॅट आयडेंटिटी ऑफ गोवा that we should have been protected. At दोन एअरपोर्ट आहे दोन एअरपोर्ट आमी तेन्ना बोब मारता दोन एअरपोर्ट म्हणटा केन्ना चलपाना गोंयांत केन्ना चलपाना दोन एअरपोर्ट म्हणटा इंकोण म्हणटा नॉर्थ आनी सावथ म्हणून नॉर्थ एंड सावथ इज द इश्यू हो क्रिएट केला बट नॉर्थ एंड सावथ म्हणटा दोन एअरपोर्ट म्हणटा चलपानी एकू एअरपोर्ट जाल्यार आतां तुका दोन एअरपोर्ट जाला काय ना तो एकू एअरपोर्ट जाय तूं विरांदे आहा म्हणा आमचें नाव हाव बेस्ट वी कॅन सॉल्व आय डोंट ब्लेम द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सक्सेसफूल गव्हर्मेंटान केलें तें आतां तूं what steps are going to take to protect it? Elton. तो उलयलो न्ही ना कोण अंतन स्पीकर सर आमचे जो दाबोली एअरपोर्ट आसा तो आमकां सारको आमचे हांव म्हणना सावथ आनी नॉर्थ हें हांव डिवायड अशें म्हणना पूण जे आमचे सावथचो लोक आसा हांगा व्हेरी डिफिकल्ट जाता जेन्ना हांव एक दोन फावटी UK गेलें जाय जाण आमकां UK आमचे भाव मेळले ते म्हणटाले आमकां इतलो व्हडलो डिस्टन्स पडटा तरी आसतना हांव मागता आमचे सावथ लोक आसा जे सावथ आमचे जे बिझनसमॅन आसा जावं आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर आसा बाकीचे आमचे कलिकान सांगलेले आसा हांकां भरपूर प्रॉब्लेम जातले हांव मागता आमचे CM सरान जाता ती भाशेन आमचो जो दाबोली एअरपोर्ट आसा तो एक्टीव आसपाक जाय आनी इतलें सांगून थँक्यू म्हणटा येस स्पीकर सर म्हणजे सगळे MLA कलिग्स हांच्यांनी कन्सर्न व्यक्त केला आनी हें कॉलिंग अटेन्शन जे हावजा मुखार हाडलां सगळ्यांनी सायनी मारून एक म्हणजे स्पीकर सर आमी सगळे जाण एग्री करता की गोंयांत दाबोलीचेर जेन्ना पॅसेंजर्स कॅपेसिटी चड वाडपाक लागली तेन्ना दुसऱ्या एअरपोर्टाची गरज लागली आनी दुसऱ्या एअरपोर्टाची गरज लागल्या उपरांत द सक्सेसीव गव्हर्मेंट जागा फायनलायज केली आनी देन द गव्हर्मेंट हॅड टेकन द डिसिजन आनी ताज्या उपरांत मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो आतां आमी एक गजाल लक्षांत घेवपा जाय आमकां दोनूय एअरपोर्ट जे आहा पळय न्ही सस्टेन उरपाक जाय जरी बाब युरी हांच्यांनी म्हटलें की तो घोस्ट एअरपोर्ट जातलो म्हणून हांव आयजूय सांगता तो घोस्ट एअरपोर्ट जावचो ना ताच्या खातीर 100% सरकाराचे प्रयत्न पयलीं आसले आतांय आसा आनी फुडें आसतले स्पीकर सर हांव एक कित्याक सांगता तर कॅबिनेट डिसिजन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज गिवन द कॅबिनेट डिसिजन की बाबा आमी दोनूय एअरपोर्ट मेंटेन करपा खातीर सगळो प्रयत्न जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्युअसली हो इन फ्युचरूय करतले म्हणून स्पीकर सर तांच्यांनी सांगता आसतना म्हणजे एक दोन गजाली आमी पळयता की दाबोलीम एअरपोर्ट हो नेवी एअरपोर्ट आसा आनी तेचो टायमाचो कन्स्ट्रेन आसल्या कारणान सकाळच्या मॉर्निंग अवर्सान एक 9 पासून त्यो 12-1 पर्यंत फ्लायट्स लँडींग जे ते जावंक शकना
वो पीक आवर आसात. मॅक्झिमम लोक ट्रॅव्हल जे आसा पळय न्ही हे त्या वेळार करता किंवा मॅक्झिमम फ्लायट्स लँडींग करपाचो टायमींग वो त्या वेळार आसता. म्हणून थोडेशे टायमिंगा खातीर थोड्यो फ्लायट्स ज्यो आहा पळय न्ही थोड्यो फ्लायट्स कदाचित शिफ्ट केल्या आसतल्यो बट बरीचशी न्यू डेस्टिनेशन्स म्हणजे आमी म्हणटा न्यू कनेक्टिविटी गोंयांत एस्टाब्लीश ही मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा खातीर जाली. स्पीकर सर, हो सिवील एविएशन मिनिस्ट्री हांच्या अंडर येवपी म्हणजे नेव्हीचो एअरपोर्ट आनी सिवील एविएशन मिनिस्ट्री जी आहा पळय न्ही तो हँडल करता. हांव फाटले जे सिवील एविएशन मिनिस्टर्स आसले हांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत तांच्यांनी जशें म्हटलेलें की आमकां तुमी फ्युएल्स वॅट कमी करचो. खरो म्हणजे फ्युएल वॅट आमी कमी केल्लो. आमी डायरेक्टली 8% आयिल्ले कारण इन केस आमकां मॅक्झिमम लँडींग आतांच परत आमी वाडयला कारण ती हे दिल्ले. आतां हितून उरले 2 गजाली स्पीकर सर. एक म्हणजे आमी म्हणटा ताका लँडींग फीज म्हणजे युजर डेव्हलपमेंट फीज अँड पार्किंग फीज ह्या 2 विशयाचेर ती मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा पेक्षा मातशी हांगासर चड आसा. हांवें कंपॅरिजन हांव स्पेशली पयलीं हांव काही मिनिस्टर्स वचून सिवील एविएशन नवीन मंत्र्याक मेळटा आनी वील रिक्वेस्ट म्हणजे ताका जशें म्हणटा तशें आमी रिक्वेस्टूय करता की ही जी आहा पळय न्हू ही फीज जी आहा ती कमी करची म्हणून आनी त्याच कमी करून त्या प्रमाणे इन फ्युचर अशा पद्दतीचे हांगासर जे आसा पळय न्हू ते आमकां जेणे करून आसा त्यो फ्लायट्स मेंटेन उरपाकूय जाय न्यू कनेक्टिविटी येवपाक जाय. बाप विजयन जे सांगलें की ड्युएल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम स्टडी करूंक लावची. हांव सिवील एविएशन मिनिस्टर तांकां ती रिक्वेस्ट करता की ड्युएल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम प्लॅन हो प्लॅन जो आसा पळय न्ही हो स्टडी करपाकूय लायता. त्याच प्रमाणे निलेशान आनी बाकीच्यांनी सजेस्ट केलें आल्टनान की विजा ऑन अरायवल सेंट्रल सब्जेक्ट आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. बट वी आर रिक्वेस्टिंग म्हणजे बींग अ गोवा एज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोक डायरेक्टली गोंयांत म्हणजे चार्टर फ्लायट स्पेशली तूं म्हणटा तश्यो रशियन आनी त्यो हांगासर येता त्या ती विजा ऑन अरायवल्स कशा पद्दतीत आमी तांकां फेसिलिटेट करप म्हणजे गोंय सरकार इज 100% रेडी बाकीच्या बाबतींत सगळें फेसिलिटेट करपा खातीर. बट अगेन इट इज एन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांचो विशय आसा. बट ताज्याय कडेन आमी कंटिन्युअसली होय विशय मांडून हे सगळे विशय जे आहा पळय न्ही सोडोवपा खातीर आमचें सरकार हांव म्हज्या बरोबरचे बाकीचे सगळे आमदार हे कटिबद्ध आसतले. आमी जायते वेळार आमी पळयता की सिवील एविएशन मिनिस्ट्री म्हणजे इन क्रोर्स ऑफ रुपीज इज स्पेंडींग ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर आमी कंटिन्युअसली थंयसर डेव्हलप करीत आसा. अशें न्ही की आतां आनीक लँड एक्विजिशन वयल्यान करीत आसा. सरकाराचें इंटेन्शन मनोहर मोपा इंटरनॅशनल दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बंद करपाचें खंयसरूच ना. आतां ती एडिशनल लँड म्हण किंवा एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी किंवा आमच्या कडल्यानूय बी जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या आमदारांक सांगपाक सोदता की खंयसरूच सरकाराचें इंटेन्शन बाबा आमी दाबोली बंद करपाक जाय अशें आतांय ना आनी फुडें आसचें ना. आनी आमी खंयचोच म्हणजे प्रिफरन्स असो की आमी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक दिता अशें ना. एज द रेव्हेन्यू शेअरिंग जरी तेंच्या बरोबर आसलें सुद्दां जाल्यार म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की आतां आमी पळयता की डे बाय डे ट्युरिस्ट गोंयांत येवपी हाजी आनिकूय बी वाडत आसा. तूं जशें म्हणटा पळय न्ही इट वील 24 सांगून म्हणजे ट्युरिस्ट कॅपेसिटी ज्या पद्दतीन कॅरिंग कॅपेसिटी इन फ्युचर स्टडी करपाक जाय कितले आनी मॅक्झिमम ट्युरिस्ट आतां बसींनी जिपींनी बीन येवपाचें तें बंद जाता तें सोडून सगळ्याच विमानांनी येवपाक लागतले बरेचशे जाण. सो दॅट आतां उड्डाण स्किमीच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडेन कनेक्टिविटी जी आहा पळय न्ही नेबरींग सिटी नेबरींग एअरपोर्ट म्हणजे फाल्यां सकाळी कोल्हापूर बेळगांव ह्या सगळ्या एअरपोर्टांक सुद्दां उड्डाण स्किमीच्या अंतर्गत कनेक्टिविटी स्टार्ट जातली. आनी मॅक्झिमम लोक वील प्रिफर म्हणजे टायम सेव करपा खातीर प्रिफर बाय एअर. आमी आतां पळयता की कोण उबो रावन बीन वताना सगळे त्या खातीर तें कॅल्कुलेशन तशें फक्त इट इज 190 ना उबो रावन ना हांवें तें कॅल्कुलेशन करून पळयलें तुका सांगलें हांवें. ना सर स्पीकर सर हांवें कॅल्कुलेशन ताका करून हांव चार्ट धाडटा तुका. ना ते घुसपाला डबल जाता मोपाक डबल जाता चार्ट धाडटा हांव तुका केला कॅल्कुलेशन. स्पीकर सर त्या खातीर कॅल्कुलेशन कितें जावं एश्युरन्स जें दिता तूं एअरपोर्ट राखतलो म्हणून तें एश्युरन्स नेक्स्ट टायम आसूंक जाय आनी खंयचीच फ्लायट कॅन्सल जावंक जायना. धर जाली जाल्यार वील टेक रिजनल टू हें स्पीकर सर हें रेजोल्युशन म्हणून कर ऑफ द होल हाऊस मेक दीस इंटू अ रेजोल्युशन. सर न्ही स्पीकर सर दीस इज अ कॉलिंग अटेन्शन वी कांट डू एज अ रिजोल्युशन. आमची स्पीकर सर ह्या हावजांत हें रिजोल्युशन हाज्या पयलीं घेतलां निलेश हाज्या पयलीं घेतलां
Same way. No. काय जाऊ ना म्हणून आमची फियर एंग्जायटी. Speaker sir, this is a Resolution घेतले फुडें काय Speaker नाही. sir, आमचे intention खंयसरूच येना. This is a calling attention. आम्ही सगळ्यांची 100%. एक मिनिट मुख्यमंत्री बाब, see very clearly the reality. I have highlighted the reality. As per the reality, Government of India doesn't have any authority to tell any airline. As this is the very clear as per repeal of Air Corporation Act March 1994. Aviation has been totally deregulated. Airlines are free to conduct capacity. Speaker with any sir, एक minute. So how will you do it? Now I'll tell you, Speaker, why I named this celebi they handle. Like Murli Ramchandran, he's the CEO of India and Southeast Asia. If he's handling MOPA very aggressively, and he's handling because they are only on a profit making. Yes, enough. As an aggressive player, I think you should call this type of people here. Have a meeting, see whether he can handle in Dabolim also. Speaker sir, it's okay. They are the only people who will make that both the airports survive. Speaker sir, Zenna tu and Air India samasto hoita. Air India to big in London you'll catch the quickest and the fastest connection. Yes, complete करवा दिया मुख्यमंत्री. Speaker sir, Speaker sir. I'm not. मुख्यमंत्री complete करवा दिया पहले. LOP by profession. He then pilot. ताजी मदत घेता. दूख जाता कित्याक आमी 2 वर्सां होण तुका सांगलोलें पयलेंच हांवें प्रश्न सप्लिमेंटरी विचारलो तुका की यू हॅव टू वर्क ऑन मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज तूं तें यू हॅव स्टील नॉट रिटर्न ऑन द युजर डेव्हलपमेंट फीज फ्यूल दिवपा जाय स्टील यू हॅव नॉट रिटर्न आनी 6 म्हयने वयतले आनी फ्लायट डिले हें जायत वयतले. सो स्पीकर सर हें पडे हा हें आतां सद्या दाबोलीम वेंटिलेटराचें हा. नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन श्री चंद्रकांत शेट. स्पीकर सर एकूच ऍड करता फक्त फ्युएल वेट म्हणटा पळय न्ही तो आमी हांगा देंवयलो काय तो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेरूय देंवतलो दोनूय कडेन. That doesn't make a difference. Exactly. No, you have to look. No, correct. What you have to look, Honorable Chief Minister, is how are these handlers handling MOPA and how if they are aggressive. Now, for example, it is like how Goa Miles is finishing the local taxi operators. Because sir, by taking the help of the LOP also, whatever, जे कितें सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री हांच्या कडेन कोऑर्डिनेट करून हे आमकां जो प्रयत्न करपाक जाय ते गोंय सरकार करतले इतके हांव प्रॉमिस करता. थँक्यू स्पीकर सर. तुम्ही पळयतात GNH.